Can you hear me? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So Jesus was faced with temptation. जेजू ताणण्यान फुडाकार फुडें करचो पडलो. He, being the Son of God himself, to overcome the temptation, he has to open his mouth and speak the word of God. जेजू खुद देव जावन ताणण्यान जेन्ना ताणलो ताचेर येयलो ते ताणण्याचो ताणण्यान जैतिवंत जावच्या खातीर ताणें देवान बरयल्लें व देवान म्हणलेलें तें उतर उलोवचें पडलें. How can he speak the word when he doesn't know the word? तर हांगा प्रश्न हो जेजून देवाचें उतर उलयलें जेन्ना ताका खबर तो नकळो आसलो तेन्ना. That is why Jesus went through a preparation period where he studied the word. आनी हें जावन पावलें कित्याक तो जेन्ना तयारी ल्हानूच आसतना तयारेचो वेळ आसलो तेन्ना तो तयारी करतालो तो देवाचें उतर वाचतालो. He studied the word and he was baptized by the Holy Spirit. ताणें देवाचें उतर शिकलें तो शिकतालो आनी शिकलो तो आनी हाका लागून आमी पळयता पवित्र आत्म्यान ताका बाप्तिस्म दिलो. And now, when Satan comes to tempt, Holy Spirit exactly takes the word which he needs at that time and he reminds him. आनी ते घोडेक जेन्ना देवचार ताका तायणेन घालून येयलो तेन्ना अशें जालें जे तो शिकतालो त्या तयारेच्या वेळार ती शिकलेली उतरां पवित्र आत्म्यान घेतली आनी ते घोडेक त्याच्या तोंडार घातली. It is not that only we have to speak. There is a time when we speak the word and there is the time when the Holy Spirit will speak the same word to us and we have to train ourselves to hear the voice of God. तर जेन्ना तयारी करता देवाचें उतर शिकता देवाचें उतर उलयता तो एक तयारीचो वेळ आसता आनी जेन्ना आमी तयार जाता पूण पवित्र आत्मो जे आमी शिकलेले आसा ते घेता आनी आमचे तोंडान घालून ते उलयता. Jesus was seeking the Father. He was having a relationship with the Father. जेजूचे संबंध देवाचेर आपल्या बापाचेर अशें आनी तो सोदतालो. He was not just saying, I am the body of Christ, Satan does not know. He was not. He was actually speaking from the heart to the Father. तो जेन्ना सोदतालो तो जेन्ना उलयतालो देवा कडेन तो आपल्या काळजांतल्यान उलयतालो. He studied the word to know who the Father is. Only through the word of God who he came to know that he is the Son of God. Only through the word of God he came to know that he is the Son and the Father loves him. आमी एक हांगा चोत्राय धरूंक जाय जेजू जेन्ना हे संवसारान आयलो तो मनीस कसो आयलो देव जावनूय पूण संपूर्ण मनीस जशें हांव आनी तूं आसा तसो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हाका लागून ताका शिकचें पडलें ताका देवाचें उतर शिकचें पडलें बरयलेलें आसा तें खूंय आसा तें शिकचें पडलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो शिकलो हालेलुया. And as he is studying the word, he is having a constant communion and constant communication, reading the word, meditating the word, speaking the word. He is not just from the mouth, but from his heart. He is constantly having a relationship with the Father. आनी जसो तो शिकतालो आनी जसो तो तयारी करतालो तेजो संबंध देवाशी अदीक लागीं आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो सोदीत रावलो देवाशी उलयत रावलो आनी सगळे आपल्या काळजान सुरू करीत रावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. And now when Satan comes and attacks with temptations, with thoughts, now the Holy Spirit exactly know which word to speak, and now he is reminding me. And Jesus opens his mouth. He is not fighting thoughts with thoughts, but Jesus himself, to overcome temptation, he is fighting thoughts with the written word of God. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. आमच्यानी चिंतनाचेर झगडून चिंतनाक झगडून जैतिवंत जावंक जायना.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आकाश लागून जेन्ना जेजू तयारी करून आसलो त्या वेळार जेन्ना तेका तायणी येयली त्या वेळार पवित्र आत्म्यान ते जो कितें शिकलो ते उतर घेतले आनी पवित्र आत्मा उलयलो. तेच भाशेन आमी जशें शिकतात देवाचें उतर, प्रेज द लॉर्ड, जशें तयारी करतात देवाचें उतर, पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता तायणेच्या वेळार, संकश्टाच्या वेळार जेन्ना आमकां अपमान करता, कोण झाडयता, कोण हें करता तें करता, कितें करूं जें उलयल्लें आमी शिकलोलें आहा तें उतर आमच्या तोंडार घालून पवित्र आत्मा कितें करता उलयता. We cannot fight Satan without the word of God. देवचारा लागीं जो आमकां तायणी हाडटा ताच्या लागीं आमी बेश्ट्या उतरांनी वो आतां झगडोंक जायना. We cannot win आनी the temptation without speaking the word of God. आनी आमी जैतिवंत जावंक शकना. फकत आमी जैतिवंत जातले देवचाराचेर वा ताज्या तायण्याचेर देवाचे उतरा वरवीं जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरता तेन्ना. See what Jesus is saying. But he answered and said, when thoughts comes, he immediately opened his mouth. When thought comes, you have to open your mouth and you have to say, Satan, it is written, I am the body of Christ and you have no power over me. You have to open your mouth Hallelujah. and fight the thought which Satan is coming Hallelujah. against you. जशें आमी आतां आयकलां आमच्या चिंतना येता तेजेर जैतिवंत जायना चिंतनांनीच, पूण आमी जेन्ना चिंतना येतात वायट चिंतना, वायट उलोवपाचें, वायट करपाचें, कोणाक हेका हें करपाचें, तेका हें करपाचें, हालेलुया, जेन्ना त्या वेळार आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी जे चिंतना येतात ते देवचाराचेर चिंतना येतात तिका कितें करूंक जाय, कितें करूंक जाय. आमी मागणें करता कितें दीस पडटे कितें आमी वाचता, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैतानाक दुयेंसाक, पिडेक, रागाक, रोगाक, सामटेपणाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत करता. ते घडयेक ते तुका कोणें म्हटलें आनी तुवें ताका जाबाब दिलो, वायटाक वायट दिलें आनी मागीर पडप ना, उरलेंच. प्रेज द लॉर्ड. Let us be honest. How many of y'all, when the thought comes, when the temptation comes, we open our mouth and speak the word which we have already memorized? कोण तुमकां धरचो ना, कोण म्हणून तुमकां लोजेक घालपाचो ना, पूण सारकें आसा तें उलोवया. कितले जाण आमी हांगा बसलेले आसात, जायते आतां थोडे आज काल येयल्यात तेंचे पूण जे पयले सन आसात आमचे 1 म्हयनो 2 म्हयनो जालो जे जाणा मागणे, कितले जाण आमी खरेंच जेन्ना आमकां वायटाचें चिंतना येतात, वायट उलोवपाचें, वायट कर्मी करपाचें, प्रेज द लॉर्ड, सोऱ्याची तायणी येता, तंबाखूची तायणी येता, सिगरेटीची तायणी येता, विडयेची तायणी येता, तेन्ना कितले जाणांनी आमचें तोंड करतात आनी म्हणटात हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत करता. कितले जाण म्हणटा मातशें हात मारया पळय. तें काम करूं हात सगळें I सगळे challenge. दोळे धांपात, सगळे दोळे धांपात आनी दोळे धांप, क्लोज युअर आयज, एवरीबडी क्लोज युअर. आतां हात उबारा, दोळे धांपूनच रावा आनी हात उबारा. कोण जेन्ना वायट येता, वायट चिंतना येतात ते तोंड उगडतात आनी उलयतात. Okay, praise the Lord. God Praise bless God. you. Hallelujah. 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 I challenge you, if you are a person, when thought comes and you are a person, continuously open your mouth until the thought goes from you, you are speaking the word, you will not fall into temptation. Praise the Lord. Hallelujah. वेळ म्हणटा जेन्ना आमचे वायट चिंतना येतात, वायट करपाचे, वायट तंबाखूची, सोऱ्याची, सिगरेटीची जेन्ना येतात आनी आमी देवाचें उतर घेवन ते उलयतात आनी उलयत रावतात, ते वसोपर्यंत, ते चिंतप वसोपर्यंत, ती तायणी वसोपर्यंत असली जर आमी संवय केली, म्हणून म्हणटा येदनाच आमी तुमी तायण्यान पडचे. It's a war, it's a battle. If you speak the scripture, Satan will
He has prepared his heart. He didn't keep his mouth shut. He didn't allow the thought inside, but he kept fighting. He kept firing the bullets again and again until the thought disappeared. एक जाऊन असा झूज जशी गोयण आमकां सांगताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आणि झूज सोंपना. कोण एकलो जैतिमत जाल्या बगर. वयो ना. झूज आसता कोण तरी एकलो जैतिमत जाता. आता जशें हांवें म्हणलां तुमी म्हणत राव आनी चिंतप पळयतले. अशें व्हड ती कितें सयतान तुका परतून चिंतप दिवचो ना. चिंतप येतलें. पूण म्हणटा तुवें तयारूच रावंक जाय. कितें तयार रावंक जाय? दुसरो तेजो आतां घेता तेका कितें कोण उक्तें करून प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. Please take, we'll see how these thoughts will turn into imaginations, and we will see how to destroy these thoughts, how to bring them to submission to Christ, and we will see how the spiritual, see, everything is in your mind, not in action. If your mind changes, actions will automatically change. हे सगळें तयार जाता आमच्या खंय मनान. आनी मनान जर आमी तेका तयारी करून चड वेळ दिलो चड सोय दिलो तें कितें जातलें? जेन्ना तें मनान पयलेंच येता तेन्नाच आमी आमचें कितें करूंक जाय? तोंड उक्तें करूंक जाय आनी तेका प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. 2 Corinthians 10 verse 3. दोन कोरिंथकारांचो अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम 10:3. 2 कोरिंथकार अभ्यासक्रम 10 आणि 3. My favorite, one of my favorite verses in the Bible. I like this 1 Corinthians 10, 3, 4, 5 verse. I like it because if I understand this, I can overcome any battle. हालेलुया. ही बोर्ड आमी आतां बरे भाशेन ही बोर्ड आमी आतां बरेच भाशेन शिकोया आयकोया. कित्याक गोंय म्हणटा हे बोर्डी तुजेशी आपलें जिवीतूच बदललें. आनी ही जर बोर्ड तुमकां जर आयज समजली तुमची सगळीं आत्मीक झुजां ह्यो सयतान तुमचेर कांयण्यो हाडटा चिंतनां हाडटा ते आमी जैतिमून जावंक शकता. This changed my whole life. आख्खें तुजें जिवीत बदललें. I'm working as a psychologist in a hospital. गोंय Even now, but I don't as a free service. एका हॉस्पिटलांत सायकॉलॉजिस्ट म्हणून काम करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Okay? But I don't treat with medicine. I have not done medicine. I don't give therapies. But I only give the word of God. गोंय हॉस्पिटलांत काम करता म्हणटा ती दोतोर न्हू पूण ती देवाचें उतर दिता. देवाच्या उतराचेर ती कावन्सिलींग It has 3 parts, the hospital. One is the rehabilitation for the drug addicts. One is the hospital where all the cases come, depression case, suicide case. Another is college students. So I do counseling in these 3 areas. गोंय 3 भागांनी ह्या हॉस्पिटलांत सायकॉलॉजिस्ट म्हणून काम करता. एक कोण ड्रग्स घेतात सोऱ्याक घेतात तांकां हॉस्पिटलाचे रेजिस्ट्रेशन आनी जी कोण हे दुसरे पयशे येता तांकां आनी तिसरें म्हणजे स्टुडंट म्हणजे कोण शिकतले भुरग्यांक जे असले केसीन आसा तांकां. I'm not the only psychologist or counselor in our hospital. There are senior psychiatrists who have done medicine. Senior psychiatrists, senior counselors who come to the hospital. गोंय म्हणटा आपले ग्रॅज्युएशन करून आपले म्हणटा खूब शिकलेले सिनियर आसात. But the most difficult cases are given to me, not to them. पूण म्हणटा चड मारेकार काव जे आसात ड्रग एडिक्ट्स अल्कोहोलिक्साचे जे आपलो जीव काडूंक सोदतात सुसायड करून तेच चड मारेकार केस म्हणटा ते आपल्याच चिंतात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because it is our God who created this brain. कित्याक And our God, we can now we can hear. ऐकूया ना Praise the Lord. तुमकां मुखार You can't hear? You can hear my voice? Sometimes it becomes low. Because when you speak, it's there,
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now? Okay, I'll be a little louder. Okay? Yes, brother. जो भारेकार केसी असतात ते म्हणतात आपल्यात It is God who created our brain. आणि आपण जाणा म्हणटा हे जे मन जे केला मेंदू जो असा हे मनान तो देवान हालेलुया If something is going wrong in the brain, the Creator knows how to fix the brain. हालेलुया जो देवान हे रोचला की मोत विज्ञान हे मन जर देवान जोडला जाल्यार तो रोचणार रोचलो कोण जालो रोचणार दोतोर रोचणार जालो देव रोचणार जालो जाल्यार हिंगा कितें जर चुकला वो कितें तरी सारकें ना जाल्यार ते रोचणाराकूच खबर आसा वय ना आतां रोचणार कोण देव देवाक खबर आसा म्हणटात See, what I'm telling you, speaking to you, is not theory. You can practically experience it. गावले गुरवले अशें कांय सांगना पूण हे खऱ्यानूच आमच्या जिवितांत घडटा आनी हेच सत Don't do it as a duty. कांय दमन करिनाका म्हणून No, do it from your heart. पूण तुमच्या हाडसांतसून येवन कितें तें कितें तें धाडोवपाचें कितें करपाचें देवाचें उलोवपाचें वाचपाचें करणी करपाचें एकामेकाक आदार दिवपाचो एकामेकाचो सांगात दिवपाचो प्रेज द लॉर्ड I don't give to my patients all the full white book. I just give one verse, one scripture. I make them to think it, imagine it, picture it, imagine it, speak it again and again and again, 1,000 times, 2,000 times. Whenever the thought comes, within few days they have come out. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आपण म्हणटा जे पेशंट आपल्याशी धाडटा तेका म्हणटा ते आपल्या वो देवाचे उदराचे मागण्याचो जे आख्खे हुस्के कोतीचे मागणे वो खाजगी गरजाचे मागणे ते आख्खेच दिना म्हणटा आपण तेका कितें करता एक देवाचे उदराची वोट दिता म्हणटा आनी ती वोट तेका कितें सांगता वाचूंक सांगता नियाळ करूंक सांगता चित्र करूंक सांगता जे ती आशेतात ते घडले म्हणून हे चित्र करून तांकां ते सांगता आनी हजार पावटी तेच लोक आनी तिणे रिजल्ट पडल्यार ती भायर सरून बरी जाता थंय मन जाता They are not Christians. They have not been to church. They don't know our God. But just speaking that one verse, one scripture, imagining it, and it brings tremendous result. Because they are firing the bullets against the demon, against the evil one, against the temptation. आनी हे हो लोक जी पेशंट ते क्रिस्तांव न्हू म्हणटा कातोलीक न्हू म्हणटा ती ओ क्रिस्ती भाव भयणी ती इगोर्जेन आमचे भाशेन वचना ती जेजूक देखून वळखना पूण जी ओड आपण दिता तांकां आनी तांकां जेन्ना सांगता आपण की बाय हे भाशेन करूंक जाय देवाचें उदक करून हजार पावटी उलोवंक जाय नियाळूंक जाय चित्रावंक जाय तेन्ना ती पळयता कसल्यो घडण्यो घडटल्यो Last time I was here for the 1 month retreat. After I went, the ward in charge was changed and there's a new ward who the in charge has come. And she's a nun. She seen me the first time. She said, I'm just waiting to meet you because I heard you are the best counselor in this hospital. Hallelujah. गेल्या म्हयन्यान जे बोर्डिंगा आसली ते 10 दिसाचे रिट्रीट जाले मागीर आमचे तरणाट्याने जे मराठी जाले सगळे आख्खो म्हयनो ती हांगा आसली हांगासून ती वयता म्हणल्यार हॉस्पिटलान जी ती वॉर्ड म्हणजे कसले वॉर्ड इन्चार्ज आसली ती म्हणटा बदलली आनी ती वॉर्ड बदल न्हय येयली ती जावन आसली एक माद्री हालेलुया Hallelujah. माद्री म्हणटा हेका आशेताली पोवंक हेका कित्याक हे भयणी विशीं ते माद्रीन खंय खूब आयकल्लें At least other counselors, they do something. I don't do anything. I just make them to say one verse, that's all. I make them to confess it again and again. I teach them how to imagine, how to picturize, how to see, and how to confess. That's all. जे व्हडले जे कावन्सिलर आसा तेजे वांगडी जे व्हडले शिक्षण घेवन आसात ते जायतो वेळ काडटात जायते कितें सांगता म्हणटा पूण आपण तांकां काय सांगून आपण फकत तांकां ही एक देवाच्या उतराची ओड दिता म्हणटा आनी हजार पावटी उलोवंक लायता चित्रावंक लायता नियाळ करूंक लायता Hallelujah. 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 So, I'm going to teach you. See, for you, I'm not going to teach the word. You know the word.
teach you what you have learned, how to apply it, how to do it practically. ते लोकांक खबर ना म्हूण आपण तांकां देवाचें उतर सांगता म्हणटा शिकयता पूण तुमकां देवाचें उतराची वळख आसा तुमकां देवाचें उतर खबर आसा तुमी देवाचें उतर उलयतात थोडे जाण हिंगा आसात एक मागणी 2 मागणी 3 मागणी 4 मागणी तोंडपाट जाणात तुमी प्रेज द लॉर्ड आपण म्हणटा तुमकां फकत शिकयता जें तुमी कितें जाणात तें कोण भाशेन वेव्हारान घालता. Will we do this from today? Will we change? Will we change the style? Will we change the motive? Will we change? Shall we do it from the heart, not as a duty? जे खरेंच आमी करुया आमचे काळजांतसून येता तशें ब्रदर सायमन येता ब्रदर जॉन्सनान सांगला कोणें करा रे तेच करा रे मागणें करा रे सांग ते भाशेन करुया काय जावं दी आमचे काळजांतसून म्हाका जाय म्हाका देवाची संबंद जाय म्हाका देवाची इश्टागत जाय हेका लागून करुया काय बेश्टें. God is not interested in what you do externally. God is interested in what is your heart condition. देव आमच्या भायल्यान जो आमी वस्तू करतात तितून देवाक खुशी ना आनी तेजेर देव खुशाल जायना पूण देव आमचे काळजाचो मोग करता आनी जें कितें आमच्या काळजांतसून भायर सरता ताचेर तो खुशी आसता. God wants your heart. God wants to love you. God wants to have a personal relationship with you. देवा आमकां दोतोनी हे भाशेन सांगता देवा my God has created me. And the response was this: God has created us to love Him, to serve and have fellowship with Him, and then we die to have eternity. देवान आमकां दोतोनीक सांग शिकयताले कितें देवान तुमकां कित्याक रोचल्यात आनी जाबाब कसो येतालो देवान आमकां आपलो मोग करून सगळीं म्हळ्यार देवान आमकां आपलो मोग करून रोचल्या आपले सवे इश्टागत आपली सेवा चाकरी करून रोचल्या देवान आमकां मेले उपरांत सुर्गीचे सूख भोगूंक रोचल्या. हालेलुया हालेलुया. Okay. 2 Corinthians 10:3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. जरी आमी ह्या संवसारांत जरी आमी काती मासाची हे संवसारांत जो आमचो प्रवेश पूण आमचे घेर हे काती मासाचे न्हू. Hallelujah. हालेलुया. See, we will live in this physical world and everything is physical and we fight with physical weapons. But God is saying there is also a spiritual world, the unseen world. What I see with my eyes is physical. What I do not see but really exists is spiritual. God, I cannot see with my eyes, but He do exist. He is spiritual. There is Satan, but I can't see, but he's in the spiritual world. Angels do exist, but we can't see with our physical eyes. Angels are in the spiritual world. There is two worlds, that is the physical world and the spiritual world. The spiritual world is more real world and it is the eternal world. But even though we live in the physical world, we are not supposed to fight against people with flesh and blood. We are not supposed to use physical weapons. We have to use spiritual weapons. Praise the Lord. आम्ही काती मासाचे मनीस होय ना आम्ही काती मासाचे मनीस आमकां एक कूड आसा आमकां एक मोन आसा आनी आमी एक आत्मो खरो मनीस कोण आत्मो आमकां एक मोन आसा आनी आमी कूड ही कूड काती मासाची. आतां दोन सोयमां आसात आत्मीक सोय आनी संवसारीक सोय. हांव काती मासाचो जावन हे हुंय रावता आत्मीक सोयमान रावता काय हुंय रावता संवसारीक सोयमान रावता जसो तूं आनी हांव रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आत्मीक सोय आमकां दिसना संवसारीक सोय आमकां दिसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हांगा म्हणटा आमचे झुरी जो काती मासाचे पूण आमचे घेर आसा ते सोयतान आशिल संवसारीक सोयमान न्हू पूण आनी आत्मीक सोय हे जावन आसा खरें आनी ताची
तेंच्याशीं जर झुजतलो जाल्यार आमकां आत्मीक हत्याराची गरज. हालेलुया. आतां सोयबाचे आमी केलो भयण आनी भाव सांगतालो संवसारी सोयब कशें बंदुका न्हू आ AK-47 सुरी कोयती ही संवसारी हत्यारां. Our weapons is bad words. या Fighting. वायट उतरां वायट That is फोटो. also physical weapon, या not spiritual weapon. या Physical may be spiritual, but the other way. Satan. प्रेज हालेलुया. Hallelujah. आमची ही संवसार सोयबा कसली हत्यारां कसली एक पयली आनी दुसरी कितें वायट उतरांनी पाचारप दुसऱ्याचे भोंवतलो नांव कित्याक करप. प्रेज हालेलुया. We do not always think that there is a spiritual world and there is a spiritual battle. We every time see things physically, but we have to train up. See, you know what is the difference between me and the other psychologists and doctors? Why are they not able to deal like how I deal? Why are they not able to see results like I see? Because they deal with the physical realm. I deal with the spiritual realm. When I deal with the physical realm, there is no change. It is like there is a big tree and there is a big root. If I go and cutting the branches, what will happen? It will grow more thicker and more stronger. So you shouldn't deal with the physical world. There is really a spiritual world, and the problem comes from the spiritual world. हालेलुया. So you have to go and deal spiritually. The war is not physical. The war is spiritual. आत्मीक सोयबान देवूय आसा. आत्मीक सोयबान देवचारूय आसा. आत्मीक सोयबान देवचाराची हत्यारां आसात. आत्मीक सोयबान देवाची हत्यारां आसात. हालेलुया. आतां आपल्याचेच उदाहरण दिता आनी ती म्हणटा जरी हॉस्पिटलांत सिनियर जे बरे बरे शिकलेले कावन्सिलर आसा तेंच्याशीं म्हणटा हे व्हडले इनाम तेंच्याशीं जायना. पेशंट बरे जायना. कित्याक ती एक उदाहरण दिता आनी म्हणटा ते पळयतात संवसारी सोयबान. जशें एक झाड आमकां नाका आं तें लुगारार झाड नाका आनी आमी तेजे वखद खांद्याच मारीत गेले तें झाड त्या लुगारा वयले हांव घालतले आं ना न्हू. कितें करूंक जाय? तेच भाशेन हे दोतोर आसात ते हे कावन्सिलर आसात ते संवसारी सोयबान ते पडयतात त्या पेशंटाक. पूण आपूण म्हणटा त्याच पेशंटाक आत्मीक सोयबान पडयतात. आनी आपूण त्या पेशंटाक बरें जावन संवसारी सोयबाची हत्यारां उजार करिना म्हणटा पूण आपूण आत्मीक सोयबाची हत्यारां उजार जें जावन आसा देवाचे देवाक व्हडले ताळयो पळय. If you do not deal with your spiritual life, your physical life will not change. जरी तर आमी बरो परामर्श घेयना आनी तोकोस घेवना आमी आत्मीक सोयबाचे आत्मीक जिविताचे आमचे जाल्यार आमचे हे संवसारी सोयबा आहा ताचो नोश जाता इबाड जाता. That is what the scripture says. For though we walk in flesh, we do not war in flesh. Even though you are living in the physical world, don't deal with the physical things. Deal with the spiritual things. War against the spiritual enemy, not the physical enemy. Not man is not your enemy. जरी हांव हे सोयबीक जिवितान जियेता पूण म्हजें झूज म्हणटा काती मासाचें न्हू. म्हणजे हांव आनी तूं हे संवसारान जियेता सोयबान वयो ना. म्हजें झूज म्हजे भाव भयणी सवे न्हय. म्हजें झूज पास्कू सवे न्हय. म्हजें झूज सिरिला सवे न्हय. म्हजें झूज आंतोनी सवे न्हय. पूण म्हजें झूज कोणाशीं देवचाराशीं जो आत्म्यान आसा जो म्हाका दिसती पडना. सोयबान तूं आसा तूं म्हाका दिसता पूण सोयबाचें झूज न्हय. कसलें झूज? आत्मीचें म्हाका दिसता. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Is the Lord speaking to us? ह्यो आमचेशीं आतां उलयता वो ना. Is He showing us where we are going wrong all these days? पवित्र आत्मा आमकां हे वेळार उगडास कोत्ता आनी शिकयता खंय आमी चुकतात ते आमचे जिवितांत. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Next verse. Verse 4. Next. This is 2 Corinthians 10. 3, 4, 5. I want 4 now. 4.
my favorite, because this is how I deal with psychology. Okay. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down of strongholds. Praise the Lord. ऐका पहिले आम्ही कितें तिसरे वडीन कितें शिकला जरी हांव सोयबाचो संवसारी सोयबाचो मासे काती मासाचो तूं म्हजे झूज कितें काती मासाचे मनशा लागीं न्हय कितें चवथे वडीन कितें सांगता जी हात्यारां आमची हात्यारां कितें न्हय संवसारी न्हय आमची हात्यारां देवाची आमची हात्यारां दिसती पडटा ती न्हय पूण कसली पूण बोलीश आमच्या देवा सवे ती बोलीश आनी तांकां इतली पदवी आसा सैतानाचे सगळी झूम सगळे आटका कितें करूं सकाळ उडोव आनी चैती वच जावन देवा कारभार दिवया Hallelujah. Hallelujah. Okay. What is this stronghold? हे आमी म्हणटात न्हू भट चड बोलीश म्हणटात न्हू ते कितें न्हू What is fortress? You see, no? एक व्हडली दुरी कशी एक व्हडले गुणवत कशी It's thoughts of fortress. Stronghold is thoughts, full of thoughts. Kilo. Like, A big wall of thoughts. yes. That is a strong. Okay, I will make it more simple. फोर्ट म्हणल्यार ते कितें आहा ते झुजान ते शिवाजी बीन ते झुजार करताले न्हू फोर्ट See, it is, बरोबर it's a fortress of thoughts in your mind. तो एक व्हडली म्हणून म्हणटा कसली चिऱ्याची न्हय बांदकामाची न्हय प्रभात बांदकामचं न्हय पण कसली हालेलुया Okay, let me speak science. Little. Okay? So that you will understand. Word of God and science are same. What God created, we are learning. We are studying to understand. That is science. Okay. In our brain, okay, when we think, thoughts have physical place in our brain. We can actually see our thoughts. सायन्स भाशेन शिकयता आमचे तकलेंत आमचे मेंदून आमचे चिंततात ताका एक स्वाद तयार आसता आमी बऱ्यान चिंतूंक आमी पळोवंक शकतात तांकां Thoughts become strongholds in our mind. आनी ही चिंतनां आमच्या मनान व्हडली दुर्गा जातात I'm going to teach you how we become addicted and how this spiritual world will help us to come out from the addiction. Literally, the changes will take place in your brain. If you scan, you see, before making a spiritual war, the brain is different. After a spiritual war, the brain becomes a bit different. सायन्स आमकां अशें शिकयता जेन्ना आमी संवसारी जिवितांत आसतात आनी सगळे आटकाक सांपडलेले आसतात व्यसनां आसतात आमचे मेंदवाचो जर फोटो काडलो कोण वाचीन आसतलो आनी जेन्ना आमी आत्मीक वाठारांत येतात आनी सगळे हे चिंतनाचो नाश जाता आनी आमचो त्या वेळार मेंदूचो फोटो काडल्यार कसो आसता You really don't know what is happening inside of you when you speak this word of God that is alive. आमकां कोणाकूच म्हायती ना आमी जेन्ना देवाचे मुद्दोर उलयता विचारता तेन्ना आमचे हिंगा मेंदवाक मोतीन कितें जाता Okay, there is something called neurons in our brain. एक कशें सायन्स भितर आसा न्यूरॉन Okay, it looks like a tree full of leaves. This is full of flowers, but for example, is there what here? Okay, we can use this. For example, you think all are leaves. The neuron looks like it has like a stem and it has like a tree and it has like a root. A neuron looks like a small plant. Like a cauliflower. You can say. कॉलिफ्लावर Like a plant. It looks like a plant. कॉलिफ्लावर येदोसो तर कॉलिफ्लावर पंकज तूं आतां तेका अशें सगळे घडलेलें आसता
This is in your brain. Okay? हे आमचे मेंदवान आसा. When you think, the branches grows. The more you think, the more branches will grow. It means the thought becomes more strong in your mind. Anything. जेन्ना आमी चिंतता बरें तो वायट, जेन्ना म्हणटा ते आतां एक फूल इतले इतले सायज ना न्हू, आमी चिंतीत रावता, चिंतीत चड चिंतता न्हू, ते फूल कितें जाता, ही कितें जातालो वाडत वयतलो इतलो जाता. For example, today you confess, I'm teaching you a new scripture. The Spirit of Jesus is upon me, Jesus himself has anointed me. आयज तर भयणीन तुमकां एक नवें देवाचें उतर शिकयलें. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर आसा आनी देवान तुमकां अभिषेक. So you are learning something new. A new thought is coming inside your brain. आयज तुमकां तर आज नवें शिकयलां आनी तुमी तर उलयले आनी विचारलें. आयज कितें जालें तुमचें मेंदवाक कितें जालें, कितें तरी न्याय तुमी शिकल्यात. Immediately in that neuron, the branches will grow. तेच घडये हे एका मेंदवाक जे मातसो वाडत रावतले ते. Suppose only 10 times you confessed 10 फावटी जर तुवें उचारलें and you went to sleep. आनी तूं न्हिदोंक गेलो, There is something called cleaning process. What is not strong will be cleaned by the brain, and what is strong will become more stronger. Means next day you will remember the Spirit of the Lord. I don't remember because it's gone. It's up. It is not in your brain. It's gone. But if you keep repeating it again and again and again, when you go to sleep, the thought becomes strong. Even next day, the Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me. Now you know because it is there in your brain. जरी तुम्ही ही गोड नेवी शिकयला ती परस्पराचा आपला मंदिर आसा सोयराचा अभिषेक केला हे तर म्हणजे 10 फावटी म्हणजे आमी तुमी न्हिदोंक गेले न्हू, एक असो मेंदवान एक भाशेन प्रवेश जाता की धुवपाचें म्हूण आसता. हालेलुया. तुम्ही तर दुसऱ्या दिसा उठल्या न्हू, तुमी कितें पडटा, कितें शिकयलां, कितें म्हटलें हांकां तें तुका आवड आसना. पूण दीस भर तर पोत्तून तर म्हणत रावला ते दीस भर न्हू. हालेलुया. हालेलुया. वाटतली आनी दुसऱ्या दिसा तुका कितें जातलें. Every day your brain, when you're sleeping, when you're sleeping, God is working. Yes? जेन्ना आमी उठतात विसव घेतात तेन्ना देव काम. So when you're sleeping, all that is unwanted is cleaned, and what you know more will become more stronger. जेन्ना आमी विसव घेतात न्हिदतात न्हू, देवाचे उतर वाचून जे कितें नाका आसलेलें आसा न्हू तें पुसोन वयतले. जे कितें बरें आसा न्हू तें घातलें तें वाडत वयतलें. For example, today we are speaking the word of God. Now the neurons are producing branches. You are receiving new, so your brain is learning something new. There is something new in your brain. But if you are not going to study it again and again and again, it will not become stronger. It will start to delete and it will be wiped away from your brain. आयज आमी वचून देवाचें उतर आयकतात. वय ना कितें तरी न्याय शिकतात. हालेलुया. आनी शिकलेले थोडे नोट बरयतात. प्रेज लॉर्ड. थोड्यांक उगडास सुद्दां थोड्यांक उगडास वचना. जे कोणें नोट बरयल्यात ते तर वचून ते शिकनात आनी पोत्तून तो नियाळ करिनात जाल्यार कितें जातलें, जे कितें पयलेच फावटी आयकलां न्हू तें पुसून वयतलें. पोत्तून नियाळ करीत न्हू वाडत वयतलें. Okay. There are two types of thinking. The neurons, even if you think bad or good, they are growing. Whatever you learn is growing in the brain. बरें वायट आमी चिंततात जाल्यारूय हें वाडत वयतलें. But when you learn the word of God, think the word of God, meditate the word of God, the neurons grow like a green tree. But if you think on negative, fear, depression, addiction, anger, anxiety, depression, worry, anger, then also it will grow, but it will grow like thorns, not like leaves. This one will produce the exact amount of chemicals which your body needs. This one will produce poison and which will spoil your body. जेन्ना आमी देवाचें उतरां उलयतात, देवाचें उतर कितें म्हणटात तेजेर आमची चिंतना येतात आनी आमी ती वाडयत रावतात, उलयत रावतात, तेन्ना म्हणटात हें झाड वाडटलें आनी ग्रीन जातलें. बरें भलायकेचें. प्रेज लॉर्ड. भलायकी येतली म्हणटा. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, नियाळटा आनी चिंतता तेन्ना हेचे भितर भलायकी येतली. पूण म्हणटा म्हणून आमी देवाच्या उतराचेर आड चिंतता. कितें कोणाक वायट करपाचें, सोरो पिवपाचें, सिगरेट ओडपाचें, तंबाखू ओडपाचें, जिबीत आमचें
सामकें सोंपोवपाचें. हालेलुया. वायट वायट करता तेन्ना म्हणटा तेन्ना हें वाडटलें म्हणटा, पूण कितें जातलें? भलायकी हाडपाचे सुवातेर कितें हाडटले? वीख व्हांवयतले आमचे सगळे कुळी. कितें व्हांवयतले? वीख व्हांवयतले. पूण जितले फावटी तूं देवाच्या उतराचेर चिंततलो, देवाच्या उतरार नियाळटलो आनी उलयतलो, तितले फावटी कितें करतले? हें वाडटलें, पूण भलायकी हाडटलें तुजे आख्खे कुळी. Praise the Lord. Praise the Lord. Your brain is like a garden. It has so many trees in it. आमची मेंदू जावन आसा एक गार्डना सारकें, जायते भाशेची तेका And so many trees in it. जायतीं झाडां आसात तितून. Okay, some trees you see have many leaves. Some trees you see very few leaves. आमी आमच्या गार्डनांत थोडीं झाडां आसात, थोडीं जी बारीक पानां जातात, थोडीं आसात व्हडलीं पानां जातात न्हू. हें आहा ते व्हडले पानांचे. तेच भाशेन आमची मेंदू आसा. If there is more leaves or more thorns, means the thought about it, particular thought is more. For example, I'll tell it even more practically. Suppose you are studying mathematics, or you are a maths student or a maths teacher. That maths thought, when you see the branches, more leaves or more. But a person who doesn't know maths, if you see the neurons, there is no leaves, because that person doesn't know maths. हालेलुया. हालेलुया. अशें उदाहरण दितात. जर आमच्या मध्ये कोण एका मॅथ्साक बरो आसा, कोण फिजिक्साक बरो आसा, वो कोण कॅमिस्ट्रीक बरो आसा, कोण मराठीक बरो आसा, हिंदीक बरो आसा, कोण इंग्लिशीक बरो आसा. हालेलुया. ते सब्जेक्टान जेन्ना तो बरो आसता, तो स्टडी करून आतां शिकोवंक लागता आनी अदीक अदीक तेजेरूच आपलें ल्हान मन घाता न्हू. तेन्ना म्हणटा तो तें झाड हे मेंदवा भितर जायत्या झाडां मध्ये हें तर मराठीचें झाड जालें न्हू, हें अदीक वाडटा. If I have a board, I can draw and show you. I'm explaining this to show you how stronghold will in a brain. आपण म्हणटा तुमकां हें स्पश्ट करून सांगूंक सोदता, आमची ही व्हडली जी चिंतनाची दुर्ग आसात ती कितली घट जावंक शकतात, पदवेदार केन्ना जातात. When I have so much of negative thoughts, means the thorns is so much full of thorns in my brain. जेन्ना म्हणजे चिंतना वगत वायटूच आसता न्हू, तेन्ना म्हणटा ते कांटे उजळटात आनी कांटे सारके इतले जातात. The more I think negative, the more it becomes thicker and thicker. Whatever it is, if I'm thinking good more, then the neurons will become more thicker and thicker in the good thing. If I think something negative again and again, in that negative, the neurons will become thicker and thicker. हांव बरें चिंतता, हे न्यूरोन्स भितर जशें आमी म्हणटात, भयण सांगताली झाड ते वाडत वयता, पाल्यात वयतले, व्हडले जायत वयतले आनी बरी भलायकी जातली. पूण नॅगेटीव तर आमी वायटूच चिंततात जाल्यार कितें जातलें, ते कांटे वाडत वयतले आनी कितें जातलें. Are you understanding or I'm confusing? I can explain it another way, like a phone call. We call someone. Call up. If we call a friend, lot of time, call up surely. But when we call another person, we should do it like it will. Less calls. No, काय केलें. Record cuts that earlier call and accept that new call. Like that thoughts. If we call God, that will be full of, our memory will be full of God, not our intentions, our attention. Okay. Right? Praise God. Okay. Okay, I'll explain you. See, this side full of thorn, one tree is there, example. This side there is a green tree, full of green tree, example. Think. दोन वाद झाडे दुसऱ्या भाषेचे दाखले बेगीन आसता. हालेलुया. एक बरो पालेलो हाड, एक बेश्टो हाड, एक ल्हान हाड, एक बरो पालेलो हाड. हालेलुया. Hallelujah. कितें सांगता, जेन्ना आमची चिंतना वायट आसता, वायट विचार येतात, प्रेज द लॉर्ड, तेन्ना कितें जाता, हे झाड कांटे जाता, कांटे. आनी जितले तूं आनी चिंतता वायट वायट तें कितें जाता, कांटे वाडत वयताय. हां, आनी हे कांट्या झाड बरी काय बरी
त्या झाड वाडटा देखून कितें जाता तुजे भलायकी कितें जाता भलायकी येवपाची बरी जावपाचें कितें जाता. So either the negative thoughts may become thicker in your brain, or the good thoughts, the word of God might become thicker in your brain. देवाचें उतर तुवें घेयल्यार तो देवाच्या उतराचेर तुजे ही झाडां व्हडलीं जावंक शकतात नाजाल्यार ही ल्हान जावंक शकतात. So whichever is more thick. Okay. This is the scripture I know. Okay. This is the sin thought which I have in my mind. Why this is small? Because I meditate only 1 hour in a day. Rest of the 24 hours I meditate on the negative thought. So the neuron here is not grown much, but the neuron of the negative thought, no, that has grown very strong. हे दोरया म्हणटा देवाचें उतर हांव चिंता तेजें झाड आनी हे देवाच्या उतराचेर आड चिंता कितें जीव काडपाचें सोरो पिवपाचें तांबाकू खावपाचें कोणाक झाडोवपाचें कोणाक न्हाणपाचें तें आनी एकाच चिंता म्हणून हांव दिसाक हेजेर हांव दिसाक 24 वरां आहा न्हू ती 20 वरां हांव फकत हेच चिंता कितें फकत वायट करपाचें वायट उलोवपाचें जीव काडपाचें तें आनी ताका लागून हे झाड केद्दें जालां तें. पूण हेजेर हांव कितें करता जें बरें आसा देवाचें उतर जें म्हाका जीव वाडटलें म्हजे कुडी भलायकी आनी वखद येतलें म्हजे सगल्यो गरजो म्हाका पावतले तें हांव फकत 24 वरांचें वखद एकूच वर चिंतता एकूच वर उलयता ताका लागून तें कितें जालां तें वाडच ना. Even though I have the word of God, the negative word has become a stronghold in my brain. जोरी म्हजेशी सोमलें आसा हांव दिसाक सगळे फावटी देवाचें उतर उलयता जाणा हांव देवाचें उतर कितें पूण उलयना एकूच वर तेजेर हें करता एकूच वर म्हणटा हें चड जालां ताका लागून हो आतां व्हडलें दुरीग जाला म्हजें खंय म्हजें मेंदवान व्हडलें दुरीग जाला. The negative thoughts, the stronghold, is producing poison in our body. आनी हें व्हडलें जालां देखून तें कितें जालां तें आतां कितें करता बरें जिवीत म्हजे कुडीक आनी आख्या जिविताक भावपाचें बरें जिवीत भावपाचें तें कितें करता आतां वीक भावयता. That is why you become a slave. Doctors give you medicine to remove the poison which is produced because of the wrong thoughts, the wrong stronghold in your brain. Doctors are giving, but even though they give medicine to remove the toxin, but the thoughts are still there, the neurons are still there, the stronghold is still there. The more you eat the tablets, the more it will produce toxin. हालेलुया. आमी जाणात कोण आमचे कोण बिकायन आसात कोण ड्रग्सान आसात चिंतनाच्या दुयेंसान आसात प्रेज द लॉर्ड. The drugs are temporary solution. तांकां तूं दोतोराशेन तर ते गेले दोतोर कितें म्हणटा तांकां तो फ्युरस आहा भितर आबूज जाला कितें म्हणटा दोतोर तुका इंजेक्शन मारलो टॅबलेट दिता कितें करूं तुका शांत जावं निवड जाता आनी मागीर तुका म्हयन्या दिसाक 2 दिसाक 1 टॅबलेट दिता ते टॅबलेटीनी कितें जाता तूं फकत शांत जाता. पूण हे जे व्हडले दुरीग आसा तुजे मेंदवान तें वचना तें वचना प्रेज द लॉर्ड. तुका कितें जाता तुका तें बरें दिसता तूं शांत उरता तूं आबूजपण करना तूं मस्ती करिना तूं शांत उरता. पूण हें तुजे जिवितान हें तुजे मेंदवान आसा. So these negative thoughts is already in your brain, has a strong hold in you, which is actually dominating you. Even though you wanted to come out, it is already a strong hold in you. आनी हें व्हडलें जाला देखून व्हडलें व्हडलें दुरीग जाला देखून तुका भायर सरोंक जाय पूण तुका भायर सरोंक जायना. तूं टॅबलेटीनी शांत जाता पूण कितें जाता तुजो स्वभाव बदलना तुजें जिवीत बदलना कित्याक हें व्हडलें आसा. तूं जाला एक गुलाम प्रेज द लॉर्ड. ताका लागून तुका भायर सर तूं फकत शांत जाता. एक दीस आमी पळयता न्हू बेस्ट उदाहरण आमी आमचे हँक कितें जाणा हँक आहलो हँक 2 दीस टॅबलेट घेयना जाल्यार कितें करतालो आबूजपणा करतालो चड न्हू आसको हेमता आबूजपणा चड करतालो म्हणजे ताका टॅबलेटी दिवन कितें करता शांत नॉर्मल आहा.
प्रेज द लॉर्ड. पूण तेजे हितूंतल्यान हे वाडलोले आहा ते भायर सरोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Jesus is teaching signs. See, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down our strongholds. This stronghold, thoughts, can be pulled down, can be destroyed using the weapon called the Word of God. प्रेज द लॉर्ड. देवा सारका दिया देवाच्या उतरापासून तरी आतां आमी जाणा आमी म्हणटा तें व्हडलें जालां. हालेलुया. पूण आमकां टॅबलेटी दिवन शांत करता. आमकां जाय कितें हें भायर उडयलें. आनी हेका लागून म्हणटा तो कितें आमची हात्यारां ह्या संवसाराची कसली काती मासाची, ह्या संवसाराची काती मासाची. पूण म्हणटा देवाची. देवा सगळे जेन्ना आमी आसतात देवाची हात्यारां म्हणटा एका देवाच्या हातवाराक पदवी आसा एका कितें करूं नाच करूं घेवंक ती. What I'm saying is not imagination. You can see under the scan what is happening in your brain. It is happening. The Word of God is changing your brain. It is removing the stronghold which is physically there in your brain. खरेंच संवसारी सैमान जर हें आमी जर स्कॅनिंग करून एक्सरे करून स्कॅनिंग करून जर पळयलें जाल्यार हें आमकां खरेंच आमच्या मेंदवान दिसोन येता. Hallelujah. 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 He is the creator of your brain. That is why He is teaching you how to deal with your brain, how to deal with your body. देव आमचो मेंदवाचो रचनार देखूनच त्या रचनाराक खबर आसा कोण भाशेन हे मेंदवाचो परामर्श करून. Your body is not controlling your mind. Your mind is controlling your body. तुजी कूड तुज्या मेंदवाक ताबो ना पूण तुज्या मेंदवाक ताबो आसा तुजे कुडीचेर. We are confessing the Word of God every day because we are training our mind to control our body. आमी देवाचें उतर तुमकां सांगता दीस आनी रात तेच उलयात देवाचें उतर. कित्याक आमी तुमकां तयार करतात कितें तुमच्या मनाक तुमच्या कुडीचेर कब्जो घेवन. तुमच्या मनाक तुमच्या कुडीचेर कब्जो घेवन. Is it interesting? हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I didn't like to study psychology. I hated it. But when the Lord entered into it, it became very interesting. म्हाका म्हणटा कसली उमेदूच आसना म्हणटा ही सायकोलॉजी हें शिकोवंक. पूण जेन्ना म्हाका देवाचें उतर मेवलें हे देवाच्या उतरान म्हाका म्हणटा उर्बा हाडली हे सायकोलॉजी सब्जेक्ट शिकोवंक. Because God showed some people who are in the Word, who got the revelation how the brain functions. And they are scientists who have learned about the brain for more than 30 years. And they have learned how the brain functions according to the Word of God. And if we do not use the Word of God, how we destroy ourselves. हालेलुया. आमी जाण सगळी जाणबाय देवा कडसून येता न्हू. देव रोजगार झाडवायचो. आनी हे दोतोर एक कोण सायंटिस्ट व्हडले व्हडले म्हणटात ते आयज तरी व्हडले पावंड्यार आमी म्हणटात न्हू तांकां फकत झाडवाय दिल्या कोणे तेंचे मेंदू चलता बरो कित्याक देवान तेचो मेंदू रोजला. But we don't need all those signs. We have the Word of God. It took for them so many years to find out. But for us, it is already given. हे दोतोर हे सायंटिस्ट ते खोज लायतात न्हू सोद लायतात हे सोदूंक ते सोदूंक जायत वर्सां लायतात. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां तातूंत क्रिस्तांव जे देवाचें उतर आमी जर जाणत जाल्यार हे देवाच्या उतरान जाणवाय आसा जे मनशाचे भितर कितें आसा ते जे आमकां दिसना ते देखून सोदलां. You can build a stronghold of the Word of God in your mind, and you can be dominated by the Holy Spirit. आमच्यानी जाता देवाचे व्हडले कुरीक आमचे भितर काडून आनी त्याचो कब्जो कोण चलोवंक आत्म्याक अधिकार दिला. How the evil one is dominating you, and how you are a slave, in the same way you can allow the Holy Spirit to dominate you, and you can become a slave by Hallelujah. choice. आता जो कोण सोऱ्याक सोरो पिता तंबाखू खाता सिगरेट वो ड्रग्स घेतात तेका तेचो धोनी कोण देव काय देवता. आनी तो तेका कितें करता आपल्याक जाय जाय ती वता कित्याक तो तेका तेचो कोण तो चाकर काय धोनी तो तेचो धोनी जाला तेका वता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
देवान आमकां कितें केलां? देवान आमकां वचना. आनी जितलेय आमी देवाचें उतर उलयतले, देवाचें उतर नियाळटले, देवाच्या उतराची चिंतना आमी करतले, आमचो नवो धोनी कोण जातलो? पवित्र आत्मो. आनी तो आमकां वतलो, आमकां खंय जाय तें. जशें हे भयणीक आपल्याक कांय तें जे भयणीची तुमी गोंयकी आयकिला म्हाका खबर ना, ती तिका शिक्षण म्हण कांय आसूंक ना आनी तिका इस्कॉलांत ते हें करताले तेका जायना म्हूण. पूण देवान जे दिसाक हे देवाचें उतर तिच्या कानार पडलें आनी हे देवाचें उतर तिणें आपणायलें आनी हे देवाचें उतर जे जिबेन जेजू क्रिस्त तिणें आपलो सोमी धोनी आनी सोडवंडार केलो, त्या दिसाक सावन आयज पर्यंत पवित्र आत्मो तिचो धोनी जालो. प्रेज द लॉर्ड. पयलो कोण जालो? पवित्र आत्मो तेचो धोनी जालो. हे व्हडले वायट चिंतनाचे जे गुरी घालले ते काबार जाले. ते म्हणटाले ना म्हजेसून जायना जायना. हे जायना म्हणटा ते उतराचे कितें जालें? दुर्गा काबार जाली जेन्ना पवित्र हे देवाचें उतर तेजे भितर आयलें तेन्ना. हालेलुया. आनी नवो धोनी पवित्र आत्मो तेका तिका शिकोवंक लागलो, जाणवाय दी. आतां हो पवित्र आत्मो तिका कितें करता? देसा देसांनी गांवांनी वता तिका. आनी आयज आमकां सय ते भयणीक आमकां हे देवाची उतराची शिकवणी. देवाक व्हडल्या Yes, yes. Next time the master was not telling which you were saying no. And then when the word of God came into you, how the master was changed, and that master, the Holy Spirit, has given you wisdom and how he is using The same area where I was. Same area. That means that's the strongholds. Strongholds. Either you will have strongholds of the devil or of God. Hallelujah. तुझ्या भितर ह्यो व्हडली दुर्गा सारकी कोण दुर्गा एक तर देवचाराची आसतली कोण देवाची आसूंक शकता. If there is no stronghold is nothing but, again I'm saying, it's full of thoughts in your brain. हे आमी म्हणटा ती व्हडली दुर्गा जर पंचदार दुर्गा म्हणल्यार कांयच न्हू, पूण आमच्या मेंदवा भितर चिंतना. कितें? आमच्या मेंदवा भितर कितें? And these thoughts are driving you in your life. Who you are is decided by the thoughts you have. हालेलुया. आज जो पण तूं आनी हांव ही भयण आमची भयणी सगळीं जी कोण आसात ह्या संवसारांत जे पोजिशनार तूं आनी हांव आसा न्हू, हालेलुया, जे कोण आमी आसा आयज आमच्या जिवितांत हे जावन आसा परिणाम आमचे चिंतनाचो. एणे अशें म्हणला, तेणे तशें म्हणला, एणे अशें केलां, तेणे जादू केला, तेणे हें केलां. हें कांयच न्हू. तुवें हांवें कितें चिंतलां, कितलो चिंतलां आनी कितले हे व्हडली दुर्गा बांदून दवरल्या चिंतनाची तेजो परिणाम. And how is this stronghold built? What you listen, what you think again and again, what you meditate, the more bigger the stronghold becomes. आनी कशी जाता व्हडली? हे जे कितें आमी उलयतात, आयकतात, नियाळ करतात आनी परतून चिंततात, परतून चिंततात तेजो परिणाम. हालेलुया. If you're going to think more about the anger, the bitterness, the worry, the fear, the wrong things, the pleasure, the more the thought, the strongholds become stronger, and it will produce the chemicals in your body, and your body becomes a slave to those strongholds. जितले चिंता वायट जाल्यार वायटाचो परिणाम बरें. वायटाचो परिणाम बरें न्हू. वायट जितले तूं बरें चिंता बऱ्याचो परिणाम कितें? हालेलुया. पयले सुवातेर बरें आमचे कुडीक आनी कुडीक आनी आख्खेच एका भलायकी आसतली. प्रेज द लॉर्ड. शांत आमचे तकली. जेन्ना जितले आमी शांत आसता देवा देव आमचे सगळे संबंधान रावता. हालेलुया. जाणवाय आमच्या तोंडांतल्यान व्हांवता. प्रेज द लॉर्ड. A person who has this stronghold in him, he cannot help himself, because already inside your brain there is full of negative thoughts. There are neurons, fully neurons, all thick, big stronghold, and that is dominating you. You cannot help. You don't know. Even though you try, those thoughts are tormenting you. जितली आमचे चिंतना चड हालेलुया तितले आमचे हे दुर्गा व्हडली. आनी तसल्या मनशा कोणाक कांयच जायना. आमी पडयला And your body has become a slave to it. आनी आमी कितें जाता? गुलाम जातात. कोणाची?
पडे कांयच जायना. आमी लोक थोड्याक खबर आसता जाल्यार आमचे एक ब्रदरान भुरगो हाडलो सारको चिंतनाच्या दुयेंसान असो चलतालो. कांयच पळोवंक जायना, कांयच जायना आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कांयच जायना. कित्याक तेजो भार इतलो जाता कसलो चिंतना व्हडलें भुरगें. The only way to overcome it is through the weapon called the Word of God. A person who is constantly going to speak this word with faith, not just like that, with faith, is actually pulling down those strongholds down. Pulling down all strongholds. एकूच उपाय हे तर हे इमारती वायट चिंताच्यो ज्यो आमकां पेज धरले आमकां गुलाम जाला तितूंतल्यान सुटका जाल्यार फकत देवाचें उदक जें जावन आसा आद्या. हालेलुया, हालेलुया. हे देवाच्या उतराकूच पोत बी आसा. हे व्हडली जी चिंतांची दुर्गां आहा ती सकयल उडोवप आनी ध्वनी बदलपाक. सैतानाचो सैतान तुजें ध्वनी आणलो आनी तूं ताचो गुलाम आसलो जाल्यार हे देवाच्या उतराक पोत बी आसा त्या ध्वनियाक बदलपाक आनी पवित्र आत्मो तुजो नवो ध्वनी जावप. See, nobody commits sin before having a thought about it. हांगा आमी सगळीं जी बसून आसात न्हू, आमी कसलेच पातकांक पडोवंक शकना जेन्ना पयले हे सुरवात आमचे चिंतपाचेर चिंतप येता. चिंतप जाल्या आसल्या शिवाय येयल्या शिवाय आमी आतां करूंक पावना. Sin begins, the beginning of the sin is thought. That is why Satan comes and brings thoughts. The moment you receive the thoughts and you keep meditating, it becomes a stronghold. After it becomes a stronghold, then your body is being commanded to go and do. The doing is only the action. The root is the thought which you had in your mind. हालेलुया. आमी पडून वचून पियेताय, ड्रग घेताय आनी हें करताय वायट. पूण ही सुरवात करप आमी फाटल्यान तो रिवर्स मारून पळयत जाल्यार सुरवात खंय जाली एक उतरा उद्देशी पयले सुवातेर चिंतना चिंतप. जशें आमी म्हणलां चिंतप जावन आसा मूळ पातकाचें. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना हे चिंतप येता हालेलुया आनी तूं तेका तोंड उक्तें करून तें चिंतनाचेर तूं जैती वच जावना देवाच्या उतराचेर. पूण नाजाल्यार कितें जातालें चिंतप येवंक तुका चिंतनाचेर चिंतना आनी जें कितें चिंत्ताय न्हू तेंच वचोन करतलो. तूं जर म्हणटा बरें न्यू येयले मरे रिस्की येयल्या बरी रील आसता म्हूण आयकिलां कोणें आं केल्यार बरें मातशें. तूं तेंच न्ही हाड करता जाल्यार कितें जातलें तूं थंय वचोन तो एक पॅग मारून बसलो तो मागीर कितें जालो. हालेलुया. Just 2 words and how much the Lord is speaking in that one word. This is how you have to study. When you study, don't study. How do you think I learned this in one day? No, it took months and years. When I read it, I just don't read it. I keep thinking on it, until it becomes a stronghold in my mind and until it becomes to dominate me and overtake me. हालेलुया. हे जर आपण म्हणटा ही आपली सारखी वस्ताची रुचीचे देवाचे उतर आपल्या जिवितांत जाल्यार तुमकां कितें दिसता एका दिसान हें जालें म्हज्या जिवितांत. कोण म्हणटा ना हे उतर म्हणटा आपले शिकत रावले उलयत रावले चिंतूंक लागले विजाव करूंक लागले हे उतराचेर. हालेलुया, हालेलुया. आनी तेन्ना हे उतर जाले व्हडली इमारत बरें देवाच्या उतराचे म्हजे भितर. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes. Next verse, verse 5. I'll finish with this verse. Because it's very important. Casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Jesus is speaking about your brain. Hallelujah. Hallelujah. I read it again. Yeah. सकल उडो ज्यो इमारती जे चित्राच्यो आमच्यो आमी चित्र काडटात न्हू, चिंतप येयलें म्हणटा आमी चित्र काडटात. पळय ना आं थोडे हिंगा आसात थोडे
वय ना तुझी चित्र चित्ता म्हणटाची जी देवाची जाणवाय वयर वसोंक सोदतात. हालेलुया. कसली चिंतना? देवाची जाणवाय वयर वसोंक सोदतात ही चिंतना. हालेलुया. हालेलुया. हा एगेन्स्ट द नॉलेज ऑफ एंड बिलीव आनी तांकां काबून हाडून तांचो कब्जो करून कितें करूं सकल उडोवंक जे देवाच्या जाणवाय वयर वयता ती चिंतना आनी विजाव आनी कितें करूं तांकां काबू करून कब्जो करून गुलाम करून तांकां. हालेलुया. आनी कितें करून गुलाम करून जेजू क्रिस्त जे सांगता ते करूंक लाव. पयलो तूं सैतान सांगतालो ते करूंक लायतालो ते करता जाल्यार हे सगळे उडोवन कितें करूं जेजू कितें सांगता. Okay. Every thought in your mind also has a video. हर एक चिंतप आमचे जेन्ना मेंदवाक येता हितून येता तेन्ना तेजें चित्रूय येता. When you have a negative thought or a thought to commit some sin, you will think means what? You will imagine. जेन्ना आमी कितें वायट करूंक वयता देवाच्या उतरांची आड करून घेतात कितें तरी वायट करूंक वयता तेन्ना कितें जाता तेजें चित्रूय आमच्या दोळ्या मुखार येता. True? वयो ना येता. Before doing that sin, you will be rehearsing the sin in your mind. Correct? पातळ करच्या आदी आमी जे चिंतात आनी ताजें चित्र काडटात ना Yes. आमचे तकलेन. That is what the God is saying. You will have imaginations to commit one sin. But when you speak the word of God, casting down that you saying that thought is coming, that imagination is coming, that video is coming again and tormenting you until the pleasure comes, until you go and do it. But when the imagination is coming, you speak the word of God with a new video. Now you have to imagine. The more you speak, you're saying, I am the body of Christ. Means you started imagining Christ, Jesus in me, the Spirit of Jesus. Now there is a new video coming in and the old video is cast down. जेन्ना हे सकल उडोवप ही चिंतना म्हणल्यार कितें जशें आमी आतांच आयकलां जेन्ना चिंतप येता तेन्ना कितें येता इमॅजिनेशन येता चित्रूय येता. हालेलुया. 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 हे चिंता आनी एक चित्र येता. आतां तूं कितें करूंक वयतलो दुसरें पातक वय ना पातक करूंक वयतलो पूण म्हणटा जेन्ना हे चिंतप येता आनी हे चित्र येयना तेन्नाच म्हणटा तोंड उक्त्याक कर आनी कितें उलय देवाचें उतर उलय. आनी देवाचें उतर उलयता उलयता कितें जातलें तुज्या भितर नवें चिंतप येतलें आनी नवें चिंतप कितें घेवन येतलें चित्र घेवन येतलें. जशें म्हणटा आमी पयलीं जोड म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. कितें म्हणटा कोण क्रिस्ताची कूड? हांव म्हणजे हांव क्रिस्त. हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जाल्यार कितें जालें क्रिस्त म्हज्या भितर येवंक जायो ना जाल्यारूच हांव जेजूची कूड जातलो न्हू. वय ना कोण जेजूची कूड? कोण जेजू क्रिस्ताची कूड? जेजू क्रिस्ताची कूड आहा तितलो हात उबार आसले. हा Who is the body of Christ? Your neighbor? हांव जेजू क्रिस्ताची कूड. हे चित्र येवपाक जाय कितें हांव जेजू भितर आहा आनी जेजू म्हज्या भितर आहा ताका लागून हांव जेजू क्रिस्ताची कूड. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. Christ is in me and I am in Christ. This video has to come when you speak the word and that thought comes. So that has the power to cast down the previous one which was going to put you to sin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. See, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. What is this knowledge? See, if you do not know the word of God, if you are listening to Satan, Satan was telling Adam and Eve, you are not in the image and likeness of God. That was a wrong knowledge. Satan was telling Jesus that you are not the Son of God. That is a wrong knowledge. The wrong knowledge came from Satan, from the negative thinking. He is putting wrong knowledge that God doesn't love you. Nobody loves you.
काडिना हालेलुया जाल्यार तो कितें करतलो आमकां तेजी जाणवाय दितलो कितें अरे कोण पळयना रे वस रे मार तुजें आनी जिवीत ना तूं काबार जाता तुका हेणें सोडलो तेणें सोडलो कोण तुका पळयनात हां युजलेस रे तूं यू आर गुड फॉर नथींग कम ऑन गो एंड कमिट सुसाइड हालेलुया before this knowledge comes you have to act by opening your mouth otherwise what will happen this knowledge will become a stronghold and will actually be when you go and commit a sin hallelujah जाणवाय तो दिता आमकां आनी ती जाणवाय जेन्ना तो रोडयना तेका जाल्यार तूं आनी हांव पातळ Hallelujah. Hallelujah. And bringing into captivity every thought, not few thoughts, not some thoughts. Every thought means God is saying you should check each and every thought you have in your mind. You should check each and every neuron in your brain, indirectly he said. And you have to bring into captivity every thought to the obedience of Christ. जितले ती जाणवाय तुका पयस वता ती तूं पातकान पडटा हालेलुया पूण तूं जेन्ना देवाचे उतर उलोवंक लागलो हालेलुया जाल्यार कितें करतलो हे देवाचे उतर ती जाणवाय कितें करतली कब्जो करतली आनी कितें करतली तुका पातकान पडोवंक दिना पूण तूं तर तोय भाशेन करिनाय जाल्यार कितें जातलें पातकान पडलो एवरी कॅपिटल हे कितें करूंक जाय हे देवाचें उतर कितें करतले देवाचे माणसुगीन तुका उजार करतले देवाचे माणसुगीन रावन तुजें जिवीत तुका निटायर हाडून तुका आदार करतले हालेलुया 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 So be very careful of each and every thought you have. Even if one thought that is against the word of God, and if you are not going to deal, that thought is going to become a stronghold and it is going to destroy your life. सूत्राय दोन म्हणटा जे चिंतोवप तुका येता ते खुंयसून येता देवा कडसून येता काय देवचारा कडसून येता हालेलुया देवचारा कडसून येता जाल्यार तेच कडेन म्हणटा तेका मार तेका तेजो कब्जो कर आनी देवाक उडय तेका सकल हालेलुया ना तर कितें जातलें तुका काबार करतले बरें जर चिंतप येता जाल्यार तेका म्हणटा वाडय हे आमचे मेंदवान जे न्यूरॉन आसा ते वाडटले आनी वाडोवन वाडोवन ते कितें जातलें तुजें आमचें जिवीत भलायकेन वतलें आनी बरें जिवीत सुकल जिवीत जातलें Your brain can become like a garden full of leaves and producing exact chemicals. You know, the scientists say that our body, in every cell, they are chemical and electrical frequency. If this electrical and chemical frequency are in balance, no disease can touch you. Yes. Yeah, so what I see, according to the thing, what else does sin bring into a man? Sin bring everything that Satan has. Not everything. There is one thing which is very specific in that. See, Sin. when I commit sin, I'm destroying my own self, my own body. It's not a question of destruction. Okay. There is something called guilt. Okay. Okay? Do you agree that there is a guilt? Yeah, there is Once guilt, yes. any person commits sin, Yes. he will be guilty. He should be guilty about what he has done. Do you agree? Yes. Yes, that's the first thing. And the second thing is about confessing that sin. Now the biggest problem in this world, what we are going through, is confession of the guilt that we have committed this sin. You understand, no? So unless people start confessing to each other what they have sinned, and the sin is such a stronghold that people don't speak out that sin. And that's the reason the world is going worse to bad to worse. Praise the Lord. Hallelujah. That is what we are seeing. And How? actually, let me finish. Yes, One yes. sec.
Proverbs 28:13, yesterday brother was talking about, whoever does not confess his sin, will not prosper. Yeah. Will not see the word of, that's what I thought you would Yeah, praise God. talk about. Yes. God bless you. And you cannot ignore this, huh? This should be a strong point actually in this session what we are going through, our teaching on. Because unless people start confessing their sin, it's not going to happen. Confessing their sin to each other and to the sin. Father, to the priest. To each other. Not very See, you should be very Father, careful Father, what yeah. you are receiving. To the priest. To the priest or even supposing Somebody is suffering. If you go and tell somebody and that somebody is very weak, the negative thoughts will ruin their life. That's why we have a to. strong word. That's a strong God word. bless you. God bless you, brother. Yeah. Okay. Confess to God directly. Huh? You confess to God in your scripture, in your prayer. Brother, I'll tell you something. Repentance is change of thinking. Yeah. You may confess your sin. Today you Don't may repent. cry for your sin. But if you are going to commit it again and again and again, you are already a slave to the sin. Hallelujah. Once you come to Jesus, Jesus has forgiven your sin. Hallelujah. But why are you going and committing again and again? But repent and no solely. Not taking a change of mind. How? No I'm solely कोणी teaching. नाही जीवितात तू तेच असं जीवितान घेऊन असं तू बदलोक सोदी नाही पूण तू तेच दोन खुमसार करता तू जोर जाणा देवाक देखून सांगताय तुझ्या पातळ रोडटाय तू सगळं करताय पूण बदलली येना पातळ रोडा पो कन्फेशन म्हणल्यार कितें हांव त्या आनी परतून म्हाका तेजो उगडासूच ना पूण जरी हांव ते परतून कोण येता तेका सांगता कोण हांव विचारता आनी हें करता तेंच घेवन आना जाल्यार कितें जालें तेका रिपेंटन्स ना तेका कन्फेशनूय सारकें ना तेजें कळ्ळें when you confess and repent there should be a change आदले हांव उलयना पूण नेवे हांव उलयना that is called confession and repentance Praise the तेजी Lord. म्हाका आनी गिल्ट ना I am set free Amen. praise the Lord It is Hallelujah. Satan who comes to condemn, but it is the Holy Spirit who comes to convict. सोयतान येता आमकां आमच्यो चुक्यो काडूंक आनी आमकां किमार करूंक येता पूण पवित्र आत्मा येता कितें आमच्यो चुकी काडून आमकां सांगता बाबा हे भाशेन न्हू हे भाशेन You know the difference between Satan and God? How Satan will say, hey, you are a sinner, you did that, you did this. You know what happened when the prodigal came to the father? First, the father embraced. He didn't say, you tell your sin, you confess, you're a sinner, I will not accept you. No, he said, come. Then, accepting the love, he confessed his sin. Hallelujah. Father is a loving. That's what I said. If you are going to be far away, you are going to be a slave to that sin. Come to Father. Receive the love. And that love will help you to come out from your sin. Hallelujah. It is not your own strength. It is not your own talent or ability or willpower to come out from the sin. Father is not a punishing Father. Father is not an angry Father. He is a loving Father. Whoever you are, however stinking you are, come to Him. He will embrace you and He accept you. That love will convict you and now you confess your sins. Hallelujah. वेचित पूत आपल्या पाताक ओळखिलो प्रेज आपल्या पाताक ओळखिलो तो उठटा आनी पयस चड आमी पडत पाय बापूय ताका धांवन वयता आनी हेंग मारता बापूय ताका विचारना वो हिशोब घेयना तेजो तुवें कितें केलें वो घेवन गेलो तो वाटो तें कांयच ना पूण ताका भिंगुयता आनी तेजें उमांग येता हालेलुया आपलो मोग ताका दिता भेदभाव नासलो मोग ताका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी वो मोग जेन्ना तो अनुभवता आतां हो पूत आपली पातां Hallelujah. Everything is evident in the Word. We don't speak from our knowledge, we speak from the knowledge of God, the Word of God. And the Word of God is love. It is Jesus Himself, and He is love. हालेलुया Praise the Lord. So, when I captivate my thought, means I'm captivating the imagination. I'm captivating the wrong knowledge. I'm bringing every thought into submission to Christ. So every time the wrong thought comes, I have to open my mouth and speak the word of God and imagine the word of God. Now every thought is coming to obedience.
Now, Holy Spirit, because I'm speaking the word, Holy Spirit is giving me the strength and ability to overcome that sin. सगळे वायट चिंताचेर काबू करप म्हणजे कितें? हांव आनी आदले उलयना पूण नवे उलयता. आनी हांव नवे उलयता देखून हांव जेजू क्रिस्ताक मानता तसलें जिवीत तसली आतां म्हजी चिंतनां हांव करतां. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Okay, Praise the Lord. we'll go for break. उबे रावे. Yes, we'll make a small prayer. Thank you, Lord. Thank you, तुमी Holy थोडे फोन Spirit, करया आनी आज वयर उबारया. for teaching us your word, your truth. We thank you, Lord, that you fed with your spiritual food. And we are going to make a decision to apply whatever you have taught us from today onwards. And as we are going through lunch, you are also nourishing our physical body. And we thank you for the food which you have provided us. Thank you that you have given us everything which we need. You have given your Son.